फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फाटल्यान पळयल्यार तुमकां कळटलें आयज वत बी कांय ना, दमट कांयच ना वत. आनी गरमी बी तितली ना आयज. फाटल्या दिसांनी खूब जाताली गरमी, बट आयज गरमी बी कांय ना. बट थंड वारें बी मारता, बट वत ना. आनी म्हाका आयज वत जाय आसलें. म्हाका तेडली कातरून सुकोवंक घालपाक जाय आसली पिकल करपाक, बट वतूच ना. आनी बरी जाली कातरूंक ना म्हणून सकाळीं कट करपाक हाडलें. आनी मागीर म्हटलें कितें वताक दाखयतलें आनी मागीर फाल्यां ताची पिक्कल करतलें म्हूण. बट ह्या वतान घात केला आयज म्हाका. सो कट करूंक ना ती हांवें. सो ती फ्रिजीन दवरल्या हांवें, कित्याक भायर जावन पिकतेली. सो ताका लागून पळोवया फाल्यां बी येयत जाल्यार वत आतां फाल्यां सुकोवपाची, आनी कांय ऑप्शन ना. ओके, सो पळोवया कशें कितें जाता तें आतां. आनी वत येयल्यार वत येयलें म्हणटात, वत ना जाल्यार वत पळय आमकां जाय. सो कितें करूं, ऑपोजीट जाता सदांच. सो काल पोर बी वत येयल्लें, बट हांवें म्हणलें कितें हे दिसांनी आसतलें वत न्हू. सो आयज वतूच ना. पावस बी कांय ना, बट दमट आयज सगळ्यांक दमट हांगा आमच्या तिगांची सायडीन पासून दमट कांय येना, वत ना. सो आतां न्हू मातशें भायर सरता. सकाळीं वयता मातशें मामलेदारान वयता, मातशें काम आहा. सो हांव आनी आंतू तें वचपाचीं दोगां जाणां. आनी ताच्या प्रमाणे मार्केटान वयतलें. म्हाका थोडोसो बाजार घेवपाक जाय, सो तो घेता. आनी म्हाका 2-3 थोड्यो वस्तू घेवपाच्यो आहा, त्यो घेता आनी येता फटाफट. ओके, आनी बाबा उठोंक ना, बाबा न्हिदला. सो ताका आनी उठोवंक ना, कित्याक न्हिदोन तो आनी कितें करतलो उठोन. सो मातसो न्हिदोनय म्हटलें ताका, तो उठ्ठलो मागीर राखुनूच आपणाली न्हीद कंप्लीट जाल्या उपरांत. सो वयतात आमी. आनी कितें, आनी फाटल्या दिसांनी ब्लॉग घातलो तो पयलो आसतलो न्हू, भयणीन गिफ्ट केल्लो तो बरो आहा सामको न्हू. म्हाका जाल्यार खूब लायक. आनी आतां होच न्हू, आनीक एक ताणें रूम फ्रेशनर परफ्यूम दिल्लो म्हाका, तो दाखोवंक उडासूच ना म्हाका. सो तो एक दीस धाकटेशी बॉटल दिलें, वास बी बरो येता हेजा. रुमान लायिल्लो आहा तो सद्याक. ओके, स्मेल बी तेजो बेस्ट येता सामको. येस, वयता आतां. ब्रेकफास्ट करूंक ना, वयता सकाळूच करता ब्रेकफास्ट. आनी कित्याक बाजार आहा पळय तो घेतात आनी येता. बाजार म्हटल्यार म्हाका प्लास्टिकूय पळोवपाक जाय हिंगासर लावपाक पावसाक. सो आतां म्हारग जातलें, कित्याक पावसा सिजन म्हणटा तें म्हारग जाता. सो हांवें म्हणलें कितें आतां घेवया, पळोवया आयज घेवंक मेवता जाल्यार आयज घेतली, नाजाल्यार पळोवया रेट काडून येतलें आनी मागीर घेतलें. सो तेंय म्हाका फायंड आवट करपाक जाय. आनी प्लस हें घेवपाक जाय, आमच्यो दोरयेचो आख्खो रोल. सो ताका लागून आनी वदीक करून वयता. आतां पावसाची तयारी न्हू. आनी मिरसांगो कितल्यो म्हारग जाल्या, 800 रुपया किलो, बाप रे बाप. सो पळोवया. ती आनी आतां देंवच्यो ना जाल्यो त्यो, आतां पावसाचो रेट ती. सो ती आनी इतल्या बेगीन देंवपाची ना. 800 रुपया किलो जाल्या कश्मिरी मिरसांगो. खूब म्हारग. ओके, सो चलो मेवता तुमकां मागीर. पयलीं बाजारान शूट करूं जाल्यार शूट करता, नाजाल्यार मागीर घरा कडेन येवन मेवता तुमकां डायरेक्टली. ओके, वारें मात बरें मारता सामकें बरें जालें. सदां ती गरमी आसताली आनी आंग मागीर गरमेन सगळें हें जाता, चिकट जाता सगळें. सो आयज मातशें बरें आहा वेदर. म्हाका दिसता आयज पावस येवपाचो आहा, इवनींग पावस पडटलो. कित्याक ह्या वेदराचेर पळयल्यार कळटा पळय, पळयल्यार कळटा पावस येवपाचो आहा आयज. आतां तें मातशें सायडीन वत येता, तें उमकेच पडटा, थोड्योच जाग्यार येता वेता येता. आतां ओडू हिंगासर हे सायडीन येयल्लें, आतां हे सायडीन येयला. बेश्टें तें मातशें येता आनी मागीर वयता तें. ओके, सो चलो मागीर मेवता तुमकां. आतां वयता आमी, भायर सरता. ओके, चलो बाय बाय. सो फ्रेंड्स, हांव मार्केटान वचून येयली आनी आमचें काम बी सगळें जालें, कितें आसलें तें करपाचें. आनी आतां जस्ट घरा पावल्या. आनी हांवें येताना थोडीशीं न्हू हें हाडलेलीं, आमची घोटां धाकटीं मेवतात न्हू पळय, ती घोटां हाडलेलीं जायतीं, एक अरावंड 200 रुपीजांची आसतली ती, अरावंड 30 बी. ओके, सो ती हाडलेली ती आमकां आतां खावपाक न्हू, बट पावसाक स्टोर करून दवरपाक हाडल्या हांवें ती. ओके, सो ती कितें करपाक जाय, हाडून बरी वॉश करूंक जाय आनी पील करूंक जाय. आनी ती बरी एका बॅगान म्हणजे
बॅचीस करून दवरपाक जाय सो दॅट तुज्यान पावसान काडून तुका केन्ना जेन्ना करून खावपाक मेळटलें न्हू. सो ताका लागून हांवें ती स्टोर करपाक हाडल्या. ओके, सो ती क्लीन करूंक ना, मागीर इवनींग करतलें क्लीन ती. ओके, आनी बरी मेवल्या म्हाका ती पिकी आहा आनी बरी आहा सामकी पळोवपा सारकी, घोटां फ्रेश आहा सारकी. सो हांव पळयतलें हेका खंय गोड आहा मोठ आहा कितें तें. सासवाक उपकारता न्हू गोड आमट, सो कांय प्रॉब्लम ना व्हडलेशें. सो बरी फ्रेश दिसली म्हाका म्हणून हांवें घेतली. आनी एका वांट्याकूय खूब आहली क्वॉन्टिटी तिची, 15 बी आसतली ती एका वांट्याक आहली. सो ताका लागून हांवें घेतली. ओके, आनी सो ती बी घेतली. आनी आयज हांवें घातल्या बँगल्स, रेड बँगल्स. जस्ट 6 घातल्यात हांवें ती. फाटी घातलेली, मागीर तुका खबर हांव चडशी बँगल्स घालिना, मागीर काडटा हांव ती, कित्याक बँगल्स आवाज कोत्ता. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाका मागीर बँगल्स फुटल्या उपरांत हाताक बी लागता. सो ताका लागून म्हाका तितली लायक जायना. बट हांवें म्हटलें की आतां खूब तेंपान घालतलें हांव, तें घालूंकूच नाहली. सो ताका लागून आयज घातल्या. जस्ट 14 घातल्या. आनी म्हाका मागीर जिन्स घेवपाक जाय आसली डेली युजाक, सो ती घेतल्या. 2च घेतल्या सद्याक आतां हांवें. ओके, सो ती घेतली बीन. आनी म्हाका न्हू पोर आमचे सायबीणीक चोणे उकडटात पळय आमी बार्देस सायडीन, सो ते खावपाची न्हू म्हाका रूच येयल्ली. सो आयज ते चोणे हाडल्या. सो ते राती फुगोवंक घालतले, फाल्यां चायेक आमकां ते उकडटले हांव. ओके, कित्याक आमी आतां वर्सान एक फावटी चडशे हाडटात जेन्ना सायबीण आसता पळय तेन्ना, नाजाल्यार आमी हाडिनात कशें नॉर्मली. सो हांवें म्हटलें कितें आयज मार्केटांनी तेन्ना हाडटले ते. ओके, कित्याक म्हाका ही रूच कशी येयली खावपाची, कित्याक वर्सान खातात न्हू आमी, मोदें जाल्यार खावपाक येत ना. सो ताका लागून आयज ते चोणे हाडले हांवें. आनी भिकणां घेतल्यात. भिकणां उकडपाक आयज चायेक सांजची, कित्याक बाबा बी खाता ती, सो ती उकडटली आयज चायेक. ओके, आनी जांबळां मेन इम्पॉर्टंट, म्हणजे जांबळां, काण्टां, चुन्नां, कोणेरां आसा हे फेवरेट, हे सगळे सिजनल. आनी निरो. ओके, सो आयज हांवें हाडल्या जांबळां. क्लीप धाकटो असो काडला तो, हेज्या फाटल्यान घालता तो तुमी पळया. ओके, आनी ताजे उपरांत मागीर हांवें केलें थोडेशें म्हाका न्हू टॅग्स प्रिंट करूंक जाय आसले पळय, हे म्हजें मूल पारा तेजे. सो ते हांवें अपग्रेड केले टॅग्स. म्हणजे पयलीं हांव कितें करता, नॉर्मली हातान बरोवन लायतालो टॅग्स त्या. सो आतां हांवें म्हटलें कितें मातशें बरें दिसपाक लागून हांवें ते टॅग्स प्रिंट करून हाडले. हे डिझायन हांवेंनूच केल्या प्रिंट घरा कडेन, आनी आतां हांवें ते प्रिंट करून हाडल्या जस्ट. ओके, सो आयज सद्याक हांवें 10 टॅग्स प्रिंट करून हाडल्या. 10 हेजे लायक बालच्या मूल पारा तेजे. सो 10 इन्ग्रिडियंट्साचे हांवें प्रिंट करून हाडल्या. उरल्यात ते मागीर कोत्तेले हांव, पळोवया नेक्स्ट टायम केन्ना. उरल्या म्हणजे आतां म्हाका पिकल्सांचे उरल्या, तेंडली पिकल आनी ब्रिंजॉल पिकलाचे करूंक जाय. सो ते म्हणटा मागीर कोत्तेले हांव. सद्याक आतां हेंच केल्या. ओके, दाखयता तुमकां हांव. आनी ते कट करूंक ना, ते कट मागीर हांवूच कोत्ता घरा कडेन. तो कट करून दिता म्हणटालो, बट हांवें म्हटलें नाका, कित्याक तो म्हणटालो कट करून तुका जाय जाल्यार सांगे मेळटले, बट ते आतां कोण हाडूंक वयतलो. सो हेका लागून ताका लागून हांवें हेका म्हटलें नाका. आनी दुसरें म्हटलें कितें ते कट करून दितले खरें, मागीर ते मिक्स बी जालें एकदां कट करून दरीत बी. ताका लागून म्हटलें नाका, हांवूच ते कट कोत्ता म्हटलें. बाबा हांव पळय हांगासर तो ताका व्हरोंक नासलो, तो घरांत आहलो, तो न्हिदलोलो न्हू. हांव भायर सरतना आमच्या फाटल्यान उठलो न्हिदो, मागीर आमी येयलेना खेवटालो तो. ओके, सो ते टॅक्स दाखयता तुमकां. तेजे उपरांत मागीर हांव लंच करपाक वयता. आनी मागीर मातशें म्हाका एडिटींग आहा विडियोचें, तें एडिटींग करून काडटा. आनी तेजे उपरांत मागीर हांव ती सांसव हें आंबाड्या आमल्यो हाडल्या न्हू, त्यो सोलून मागीर ते फ्रिजीन मारता. आनी तेजे उपरांत म्हाका आयज कट करूंक जाय तेळणी. जे म्हाका तेळण्याचें बिस्कूट करपाक जाय, बट तुमकां सांगलां आयज वत नाहलें, कांयच ना. बट मातशी न्हू जेन्ना भायर सरल्या तेन्ना मातशी गरमी आहली, बट तितली ना. बट वत कांय ना आयज. पळोवया, कट करून फ्रिजीन दवरतलें आनी मागीर फाल्यां मागीर सुकोवंक घालूंक मेळटली न्हू म्हाका. सो ताका लागून ती म्हणटा मागीर इवनींग टायम करतलें अरावंड 4 o'clock बी. सो आतां जेवन घेता फटाफट आनी मेळटा तुमकां. ओके, सो चलो, सी यू ऑल लेटर, बाय. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हे पळय आतां जस्ट फ्री जाला. थोडेशे रील्स केले आयज हांवें शूट. ओके, ताका लागून हांव तुमकां बरी लिपस्टीक बी लावन दिसतलें. ओके, सो आतां न्हू 4 क्रॉस जाली टायम. सो आतां हांव वयता सकयल मातशें चाय करता आनी ते 2 आमले हाडलेले न्हू ते सोलता आनी तांकां घालता फ्रिजीन. ओके, सो आतां जस्ट घरांत केंस बी पळय भुता भाशेन जाल्या म्हाजे केंस, ते आनी उखूंक ना. ओके, आसूं तें. सो वयता आतां फटाफट आतां ते करून घेता, शेअर करता तुमची हांव क्लीन करता तेन्ना. ओके, दाखयता तुमकां. सो बाबा हांव पळय क्रेनीन खेळता, ताका घेवन वयता सकयल, नाजाल्यार असो तो बॅल्कनीन वयतलो आनी मागीर तिका बॅल्कनी बिरात पडत बी म्हणटो. सो ताका लागून आंतोनी आहा तो आपणाचें काम करता. सो हांव वयता आनी म्हजें काम करून घेता तें फटाफट. आनी भायल्यान न्हू पावसाळें आय थिंक पावस येवपाचो आहा आयज. सो पळोवया, कित्याक आयज हय दमट जाल्ली आहा सगळी. पावस येता पळय तेन्ना खंय जाता हें जाल्लें आहा. मातसो काळोखूय जाल्लो आहा.
सो आता तुमकां खबर आहा तो हेत आसतलें वेदर पावसाचेंच कित्याक आतां पावसाचें सिजन जालें आय मीन पावसाचे दीस लागीं पावले सो आतां तो हेत आसतलें वेदर पावसाचेंच सो या आमी या आतां सकल आनी क्लीन करून घेवया ती सगळीं घोटां आनी सायड बाय सायड म्हाका भिकणांय उकडून दवरूंक जाय आयज चायेक आमकां ओके सो ती करून घेता ओके सो चलो सकल असो मेळटा तुमकां बाबा कम लेट्स गो डावन बाबाची आमच्या आतां आयस्क्रीम म्हटल्यार फेवरेट सारकी आयस्क्रीम हू वॉन्ट्स आयस्क्रीम कम या से हाय टू एवरीवन फर्स्ट कम यो रे लॉस्ट आतां आसता पळय गो तो पळय से हाय हाय कोण या रे यू से हाय टू एवरीवन फर्स्ट से ओके सो तो हाय कोण दाखय लॉस्ट जाता ताका लॉस दिसता न्हू रे सो चल या सकाळी या आमी चल सो वयता आतां सकाळी मेळटा तुमकां सो फायनली म्हज्यो न्हू सगल्यो आंबल्यो हांवें सोलून घेतल्यो ओके 200 म्हाका तिणी 43 दिल्ल्यो सो व्हडलो एक बावल भर जाल्या सो आतां ते सेपरेट घालता धाकटे सॅशीस कोत्ता एक 8 आंबल्यांचें दवरता सो दॅट म्हाका मागीर पावसान बरें सासांव करून खावंक मेळटलें सो ताका लागून ओके आनी पळय ताटभर साली जाल्यो आनी दुसरे सायडीन भिकणां उकडूंक दवरलेलीं हांवें सो हाफ जालें आनी हाफ आतां घातलें हांवें ओके एक रावंड जालो तेजो आनी दुसरो रावंड घातला हांवें चालू आहा गॅसीर सो ही सगळी बरी पॅक करून घेता आनी मेळटा पळोवपाक सामक्यो बऱ्यो दिसता सामक्यो ऑरेंज तुमच्या तोंडाक उदक सुटलें आसतलें न्हू पळोवन ह्या आमल्यांक गोड आहा मात हांवें टेस्ट केल्ली बरें स्वीट आहा सामक्यो स्वीट आनी मातशें आंबट आहा ओके चडूय आंबट ना बट बऱ्यो आहा सामक्यो परफेक्ट आनीक मेळत जाल्यार म्हाका हाडटलें हांव आनी पळय ती आसत जाल्यार आई एकली आई आहली गो ती सो तिच्या कडच्यान घेतलेली हांवें बट वर्थ बायींग 243 म्हटल्यार आतां खंय मेळटा इतल्यो वाट्यांनी आसा जस्ट 8-7 घातलेल्यो बट तिणी म्हाका बऱ्यो दिल्यो सामक्यो 243 ओके सो चलो आतां सॅशीस करून घेता तेंच्या सेपरेट आनी दवरता आनी मेळटा तुमकां सो हे पळय हे भाशेन हांवें आतां पोतयेन घातल्या ओके आनी ती मातशी झीप बॅग्स आसता पळय ती नासली अवेलेबल सो हांवें ताका हे पोतयेनी घातल्या हे पोतयेनी घातल्यार कांय नजो सो एके पोतयेन न्हय 8 आंबल्यो घातल्या ओके सो हे भशेन ताका गांठ काडल्यान दवरली गोंयच्या एक स्पेशल म्हणटा पळय ते फ्रेंच फ्रायज वद्दे मातशे नासले रेडीमेड आनी वद्दे हांवें आतां पटेटो कट करून केल्या ओके सो हे फ्रेंच फ्रायज आनी हांगासर कोल्डाय भिकणां सकाळी हाडलेली नाही मार्केटान सावन पळय ती ओके सो ह्या आमची चायची स्पेशल सो म्हजें जालें चायेक पी करून आतां भायर वयता झाडाक उदक घालपाक ओके आनी मेळटा तुमकां मागीर पळयता ब्लॉग कंटिन्यू करूंक मेळचा कंटिन्यू करता नाजाल्यार हेजेरूच हांव ब्लॉग एंड करतलें ओके आनी आमचे वेलिंकीन सायबीन म्हज्या मोबायलाची बॅटरी लो आहा सो मोबायल चार्जिंग लायता आनी वयता ओके सो चलो बाय बाय सी यू लेटर टायर्ड जाला दिसता तुमकां